तांकां दिसता की हेका सांगताले की दाखोवं नाका म्हणून एक पंच मेंबर जावं आनी कोण तरी सांगता आसतलो कित्याक त्यांची घाण जातली म्हणून तशें जावंक जायना जेन्ना ग्रामसेवक हे आसता पळय सगळे भायले आतां येतात ते सगळे इश्यू आसता. दुसरी गजाल आतां तुमी अशें पळय हेजेर हें दिल्यात क्वेश्चन लेखी दिया हेजेर म्हाका सदांच विरोध आसलो आनी हांवें ऑब्जेक्शन घातलेलें सुद्दां. आमचे कडेन तुमी लेखी मागता तुमी लेखी कित्याक दिना तेका आन्सर असेंब्लीन सुद्दां आतां ते हे करतात तेन्ना असेंब्लीन सुद्दां ते लेखी दितात प्रत्येक मिनिस्टर दिता ना. तशेंच जेव्हा आन्सर हे क्वेश्चन घालता तेका आन्सर लेखी येवंक जाय ते लेखी कित्याक तुमी दिना. तो 12 वर्षी जालो दिता म्हणून कोणाक तरी दिला अजून तर दाखोवन लेखी म्हणजे काय जो मनीस आतां कोण आपलो थाराव मांडटा म्हणजे हेजे तेजी तुमी कितली पुर्तता केल्या किंवा कितें तेका लेखी दिता तुमी ना. आता आनंद फरक जमला आनंदाचा विषय तो हाडटा आपण स्वतः आनंद आपण ठराव आपण घेतले आपण फॉलोअप घेता पूण हेका हांवें तेका लागून हांवें सांगलेलें ते मांडल वर्ष जशें तूं व्हाळ पळय आहा आनी कितें हेजे वयर ताका तो कितें सगळ्याक जालें ते आतांचे स्पीडब्रेकर न्हय हॉस्पिटल पयलींचेच ते जगता सँक्शन तुम्ही आतां रिक्वायरमेंट घालता पयलींचे ते सँक्शन जालेले फक्त रोड आता तो न्यू वायडिंग करपाक आहा जगता घालतले सांगा तर आता रिपीट म्हणटा जाल्यार त्याचा नोटिफिकेशन आम्ही त्या ट्रॅफिक सेलाक आणि पीडब्ल्यूडी रिक्वेस्ट म्हणून तीच रोड जाता ते बना नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट लेटर कॉपीला तू आणि ऑर्डर कॉपीला तू अशें वंच डिमांड तू म्हणटा पयलीं रोड मागीर जावनी म्हणटा हय रोड जावच्या ते पडटात बिडटात ते रोड जावचना सरकाराचं दुर्लक्ष आसा रोडाचेर आमच्या म्हाका दिसता बोर्ड न्हू ना आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण बोर्ड कित्याक लायता तुमी खंय स्वयंपूर्ण जालेले स्वयंपूर्ण हेजो रिक्वेस्ट लेटर धाड ताका ते रोडाचे सोडूनच दी तो बाजूकच दवर स्पीड ब्रेकर पयली घाल म्हणून सांगता प्रत्येक सोय ना मरे कसली सोय हा स्वयंपूर्ण म्हणजे कितें मनशाक सगळे आसूंक जाय तेन्ना स्वयं तो आमकां कांयच ना फक्त बोर्ड आनी हेला फायदो कितें हांगा गव्हर्मेंटाचो. जर हांगा मनशाक एक वायट ना घरा कडेन वयतले जाल्यार मोसुंडेन वयतले जाल्यार एक रस्तो ना संडासाक पावंक वयतले एक संडास ना सारको पब्लीक स्वयंपूर्ण घेतली स्वयंपूर्ण म्हणटा. आनी म्हाका एक सांग हे आतां मिडिया हाडल्या खंयची मिडिया हाडल्या तुवें आमीच मांडलो ग्रामसभेक मिडिया जाय म्हणून कित्याक गव्हर्मेंटाक कळोवंक जाय बाबा लोक इश्यू कित्याक मांडटा आनी आमची पंचायत हेजेर कितली पुर्तताय करता आनी करिना हे गव्हर्मेंटाक कळोवंक जाय हेका मानलेलें. पूण म्हाका अशें दिसून येयलें हेज्या पयलीं मिडिया मागून सुद्दां जे मेन इश्यू आहा न्हू ते मिडिया दाखयत ना टिवी कित्याक हांव पळयतालो पण त्याचं काय उत्तर काय दिलं उत्तर दिवचेच ना कित्याक ते ऑलरेडी तो टॉवर गेलो मांडलो न्ही तो प्रश्न योग्य आहा तुजो पण तो टॉवर गेला उपरांत तुमकां सांशा करूंक जाय बाबा टॉवर गेल्लो आसा सो एरियास तेजो फारीक करून घेवंक जाय इतली वर्सां तेणी एरियासाचोच घातला विषय हे सनबर्न जो आसा तो एक जर आमच्या पेडण्या तालुक्यान येयलो जाल्यार म्हाका दिसता जी आमची भावी पिढी आसा ती खंयसर तरी वायट मार्गार वचूंक शकता. आनी म्हाज्या हिसपान गव्हर्मेंटान जे आसलो सनबर्न जाता पळय त्या प्लेसीर दवरपाचो तूं कित्याक हालयता कित्याक थंयसर आजून काय कोणाचें ऑब्जेक्शनूय नासलें. सो पेडण्यान जर हाडलो जाल्यार आमचे आयज पेडण्याचे भुरगे आयज खंयसर तरी आयज खंय निघतात रेवेन्यू जनरेट करतात आपलो स्वताच्या पांयाचेर म्हणजे जशें म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट स्वयंपूर्ण मित्र हे म्हणजे स्वयंपूर्ण हे जावंक शकता आनी त्या हितून आयज खंयसर तरी मार्गाक लागलेले आसा आनी आयज जर हो जर तेंच्यांनी हे सनबर्न जर हाडलो जाल्यार भुरगे खंयसर तरी दुसऱ्या वळणाक लागतात. ताका लागून गव्हर्मेंटान ते आसलो थंयच दवरपाचो. हांगा सनबर्न येता तर ह्याचेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? सनबर्न येता म्हणून ही आतां सद्या विशय गाजता पूण म्हाका याद जाता कालची मन्सून सेशन जें आसलें तो एक दीस ह्या विशयाचेर बरो गाजलेलो. तसोच त्या मन्सून सेशनाक म्हाका याद तारीखूय याद जाता 19 जुलयच्या दिसा विजय सरदेसाय यांच्यानी मोपा संदर्भात जे येणारे जे सनबर्न आसा हांगासर त्याच्या संदर्भात इन शॉर्ट माहिती दिली की कितें जावंक शकतलें पळय तें. म्हाका जर वैयक्तीक विचारशीत तर म्हाका दिसता की हो जो भाग आसा पूर्ण हो तसो सांस्कृतीक बाबतीन सलोखो जपणारो भाग आसा. एखाद्या EDM म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक अशी जर फेस्टिवल्स येतली किंवा हेच्या पयलीं येयल्यान ही सादारण कोस्टल बेल्टाक येयल्या हे आमच्या तकलेन सादारण आसता. पण ज्या भागाक जे सांस्कृतीक वारसो आसलेल्या भागाक जेन्ना हे EDM फेस्टिवल्स जातात
आनी किंबहुना आमच्या वारखंड सारक्या भागाक, ज्या भागाक मोठो थंयसरले आमचो शिगमोत्सव आसात किंवा तुजे रोमटा मेळ आसात, हो गोंयचो व्हडलो थंयसरलो रोमटा मेळ वगैरे आसा. आनी अशा भागाचेर हे इलेक्ट्रॉनीक डान्स म्युजीक हाडून जर थंय हे अशे जर इव्हेंट फेस्टिवल केले जाल्यार म्हाका दिसता ते उचित ना आनी ते जावचें न्हू अशें म्हाजें वैयक्तीक मत. कारण हांगासर तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरे कांय ना. कारण आतां तुका सांगलें की हांगासर जेन्ना भुरगे पडले तेन्ना ह्या रोडाची रहदारी जी वाडटली, पेडण्यान आमचे कडेन एक्सेस ना, पेडण्यान आमकां बायपास ना बाजारान गेले काय. आनी येणारो ट्युरिस्ट वयतलो जो हजारांनी लाखांनी जो ट्युरिस्ट आसा तो रावतलो खंय. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की हे EDM जो किंवा सनबर्न येणारो जो फेस्टिवल आसा हो मोप्पान जावचो न्हू. आतां अर्थातच मोप्पा हो एअरपोर्ट हो GMR कडेन आहा, तो ऑलरेडी सरकारान तेंच्या घशान घातलेलो आसा. तो ते EDMूच कित्याक, जे जे विशय गाजतात, गेमींग झोन आसात किंवा तुजे आनी कॅसिनोज आसात ते सगळे थंय येतले. आनी ताका लागून आमकां दिसता की सामान्य माणसाक थंय कितें आहा अधिकार वचपाचो, ते गेट सुद्दां आमी क्रॉस करून वचूंक शकना. सो ताका लागून सरकारान, आनी म्हाका याद जाता तेन्ना तूं सनबर्न म्हणटा तेन्ना 2012 ते 2017 हांगासरले जे तत्कालीन त्या वेळाचे जे आमदार आसले, जे आतांचे बिहारचे गव्हर्नर आसात ऑनरेबल राजेंद्र आर्लेकर, हेंच्यांनी 12 ते 17 जो सनबर्न म्हणून जो प्रत्येक आमदारांक जो एक कोठा दिताले पासांचो, तो तेणें 5 वर्सां हांगासर घेवंक नासलो. आनी तेच्याच पावलार पावल दवरून ह्या एसेंब्लीन जशें हांवें म्हटलें की विजय सरदेसायन जेन्ना ह्या हेचेर विरोध केला त्या वेळाचेर हांवें पयलो हांगासरलो स्थानीक आमदार पेडण्यातलो प्रवीण आर्लेकारूय ताका विरोध करतालो. अपेक्षा दवरता की हो विरोध तेचो असोच पूर्ण आसचो, कारण त्याच वेळाचेर ट्युरिजम मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हटलं की आपल्या कडेन कांयच हो विशय ना. हेचो अर्थ की तांकां सगळ्यांक काळोखान दवरल्यात. आनी तेणें हें स्पेसिफीक नमूद केल्लें की ट्युरिजमाची NOC आसल्या शिवाय हें जावचें ना. आनी खात्री दिसता की हें हांगासर जावचें ना. जसो हांगासर प्रवीण आर्लेकार लागता तसो ह्या आमच्या मतदारसंघाक जीत आरोलकार लागता. तेचेंय मत हेचेर जाणवून घेया, कारण तोच चड ट्युरिजमाच्या ह्या कोस्टल बेल्ट हो ताका लागता. सो तेचेंय मत जाणवून घेया. तेचो विरोध आसा काय तो समर्थन करता. येस, थँक्यू भाई, थँक्यू सो मच. येस, लोकांनी कितकी जरी आड्डी मारल्यो जावं बोवाळ मारलो जाल्यार कांय जायना. पूण तरी सुद्दां मोपा विमानतळ जालो, खुबश्या लोकांनी विरोध करून सुद्दां जालो आनी तो पूर्णत्वाक पावलो. कंप्लीट जरी ना पावलो जाल्यार खंय तरी पेडण्याचे बाबतींत खंय तरी ताका चालना मेळ्ळी, ताका फुडें विकास संदर्भात. आतां तो पूर्ण जावंक ना, इनकम्प्लीट आहा. पूण तरी सुद्दां सुरवातीकच जाला तर खूब पेडणेकारांची खूब आहा मोपाच्या बाबतींत. आतां ह्या सनबर्न जे म्हणटात खंय तरी फेस्टिवल जे आसता तो सरकाराक जाय थंय घेतलो. हेचे पयलीं थंयसर विरोध जाल्लो ताका, पूण निमाणें काय एका दिसानच तो परमिशन मेळ्ळा. सगळ्यांनी सांगलां की परमिशन ना, पूण लास्ट पॉयंट परमिशन तेचे पयलीं तिकीट विक्री जाता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.